सगळीं दोळे बंद करुया. स्वर्गींच्या बापा तुका अर्घ आनी वाखाणणी दिनवासने तुका ह्याच्या दिसा पासत. बापा तुका दिनवासता सकाळी सान देनपारा सान तुजे उतर आमी आयकला पळयतात उदेशी जेजूची शुभ वर्तमानाची खबर गुड न्यूज आमी आयकला. ह्या देवाच्या उतरान ह्या गुड न्यूजान ह्या शुभ वर्तमानान आमच्या मनाची नवसरणी जाता म्हूण तुका आमी अर्घ आनी वाखाणणी दिता. तुजें उतर आमच्या जिवितान कितलें मोलाचें कितलें गरजेचें तुजे शिकवणे उद्देशी आमी हें समजता. जेजू तुका अर्घां दिता वाखाणणी दिता तुज्या मोगा पासत. सगळ्यान चड गरज जेजू आमकां तुज्या मोगाची आनी तुज्या उतरांतल्यान आमी पळयता तुवें आमचो कितलो मोग केलाय. बापान आमचो कितलो मोग केलो की एकल्याच पुताक आमकां आमच्या पासत वंपून दिलो. ह्या तुज्या पुताच्या मोगाची खबर तुज्या उतरांतल्यान तूं आमकां शिकयताय आनी तोच मोग दुसऱ्यांक दिवपाक दुसऱ्यांच्या जिवितान तो उजवाड हाडपाक तूं आमकां पळयत उद्देशी आमकां वाट दाखयता म्हूण तुका आमी अर्घ आनी वाखाणणी दिता. दिनवासता हांव तुका पळयत तूं आमकां शिकयता आमकां समजयता खोलायेक सान जें कितें whatever the hidden secrets are there, the mysteries from your written word, your Holy Spirit is revealing to us. We thank you, Lord, and all glory to you. अर्घां तुका जेजू हे मागणें करता आमी सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. अर्घां तुका जेजू, दिनवासनी तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. थँक यू जीसस. अर्घां जेजूक. ओके. रिविजन करुया कितें शिकलां ताजेर. कितें शिकल्यान तुमी सुरवातेक? समारिटन वुमन आनी मागीर तेज्या मागीर जाकेव. ओके. ती जाली आतां बायबलांतली न्हू. आमच्या जिवितान आतां आमची खबर कितें? आमची खबर कितें आसा? कितें आमची काणी स्टोरी आमची खबर कितें आसा? इतलीं वर्सां आमच्या जिवितान आसा? आतां तांच्या जिवितान तेंच्यांनी संवसाराच्या अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिस्टम संवसाराच्या पद्दती प्रमाणे जाणवाय उतराची नासतना जिवीत जियेलीं ती. सारकें जिवीत जियेलीं. खबर ना कितें सारकें न्हू तें. करेक्ट. पूण जेन्ना जेजू तिच्या जिवितान तिका मेवलो तिजें जिवीत सेम उरलें. मागीर कितें जालें? चेंज जालें. जेजून केलें तिजें जिवीत चेंज. सांगा न्हू. जेजून केलें जिवीत बदललें तिचें? वय ना. जेजून बदललें. जेजू तिच्या जिवितान आयलो. सारकें. जेजू तिका मेळ्ळो. जेजू मेवलो न्हू तिका. कोण मेवलो? उदकाचे देगेक बांयचेर जेजू मेवलो. सो जेजू जेन्ना तिच्या जिवितान आयलो तिचें जिवीत बदललें. सारकें हो ना. आतां तुमच्या जिवितान जेजू केन्ना आयला? केन्ना आयलोलो? काल. आयजूच सकाळीं येयला आसतलो. बाल्तीम घेतला तेन्ना तूं केदो आसलेलो? 40 दिसांचो. सो 40 दिसांचो आसतना सपोज आमी तर म्हणटा बाल्तीम घेतला उदकाचें स्नान घेतलां तेन्ना जेजू आमच्या भितर आयला जाल्यार तेज्या मागीर आमचें जिवीत सारकें जेजूक जाय ते भशेन चलतालें. इज द वॉल्यूम इज टू लावड फॉर द स्पिकर्स? कॅन यू प्लीज चेक? ओके. सो आतां आमी तर सोजमता की जेजू 40 दिसांचो हांव आसतना उलोवंक नको सारकें हावंक नको जेवंक नको पियोंक नको कांय नको. उगडास आसा कोणाक 40 दिसांची खबर ना. पूण आमी म्हणटा कितें जेन्ना उदकाचो स्नान घेतला तेन्ना जेजू म्हज्या जिवितान आयला. सो तेज्या मागीर हांव सारकें जेजूक जाय तेच भशेन जिवीत जियेला. तो मागीर कशें जालें? जेजू जिवितान येयला. आमी म्हणटा जेजू जेन्ना समारिटनाच्या जिवितान आयलो तेन्ना तिचें जिवीत बदललें. जेजू आयला पळय तेन्ना. सारकें.
आनी ह्या एके वद्दान आमी म्हणटा आमचें जिवीत बदललां जेन्ना उदकाचो स्नान घेतला 40 दिसांचें आसतना तेन्ना सावन जेजू आयला सारकें. सो तेन्ना सावन आमचें जिवीत बदललेलें आहा. कशें गणीत तें? वय पूण आमकां खबर आसलेली जेजूची, जाणवाय आसलेली. But not enough. But we knew about Jesus, no? For Samaritan, how many times she met Jesus? Once? For the first time. आमकां कितले पाटी आमच्या कानार पडल्या जेजूची खबर. सोजमता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? सोजमता तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? सॅमॅरिटनाच्या जिवितान जेन्ना जेजू आयलो, जायते पाटी येवन गेलो. पयलेच पाट आयलो आनी तेन्ना सावन तिचें जिवीत बदललें, सारकें? आनी आमी सोजमता जेजू जेन्ना तिच्या जिवितान आयला तेन्ना तिचें जिवीत बदललें. सारकें हो सारकें न्हू? सारकें. आजुनूय आमी सोजमोंक ना. जेजूची उतरां आमी आयकोता, आमचें कित्याक जिवीत बदलोंक नासलेलें? आमी आयतारा मिसाक वचोन जेजूची उतरां आयकोनासलेलीं? पूण आयकोतालीं न्हू? आयकोतालीं? उतरां आयकोन, देवाचें उतर आयकोन, सारकें? देवाचें उतर आयकोन जिविताची जोर फुटली, सारकें? आमी उतरां आयकोंक नासलीं? आमच्या जिवितान कित्याक ती जोर फुटोंक ना? आमी ल्हानसान उतर आयकोन येवंक ना? एक भाव आमकां थोडी सोजमणी आहा की बाल्तिमाच्या टायमान सावन जेजू जिवितान आयला, सारकें? सो तेन्ना ती जोर फुटोंक ना जिवितान आयला जाल्यार? कित्याक तिच्या जिवितान दुसरे भशेन जाला आनी आमच्या जिवितान दुसरे भशेन जाला? हां? प्रकाश? तिच्या जिवितान कितें घडटा तें सांगिल्लें. ओके. आमी जेन्ना देवाचें उतर वाचता तेन्ना आमकां म्हणटा दुस्मानाचो मोग कर, सारकें? पूण म्हज्या जिवितान हांव दुस्मानाचो मोग करपाक म्हाका जायना. पूण उतरान म्हाका सांगलां करूंक जाय, पूण हांव करिना. तर मागीर कशें कितें? रिवील जालें तिका? टच जालें. पूण जेन्ना हांव पवित्र पुस्तक वाचतालें पयलें, उतर हांव जेजू आमच्या पासत खुर्सार मेला, म्हज्या पासत खुर्सार मेला, हांव हेजेर कित्याक चड स्ट्रेस घालता? कित्याक आमकां सोजमोंक जाय कितें डिफरन्स आहा तिच्या जिवितान आनी आमच्या जिवितान. सोजमणी तर म्हाका येयना, म्हाका गमना हें उतर कशे भशेन चलता. ह्या उतराचो कायदो कसो आहा, सिस्टम कसो आहा म्हाका गमना. सोजमता तिणेन फर्स्ट टायम जेजूक मेवली, फर्स्ट टायम इन हर लायफ पयलेच पाट जेजूक मेवली आनी जेन्ना जेजूची उतरां कानार पडलीं तिजें जिवीत बदललें, सारकें? म्हज्या जिवितान ल्हानसान कानार म्हज्या जेजूची उतरां पडटा, पूण म्हजें जिवीत सारकें मेस. वायट संवयेचें, वायट उतरां उलोवप, खबरो करप, खुन्नाटकाय करप, एकामेकाची सोर करप, कंपॅरिजन करप, दुसऱ्या भशेन जावपाक आवंडो येवप, आमकां जाता न्हू? आमकां दुसऱ्या भशेन जावंक जाय. नाका आमकां तशें? केन्ना जावंक ना तुमकां कोणाक? असलें केन्ना चिंतना येवंक ना? आय वॉन्ट टू बी लायक दॅट पर्सन. जावंक ना? दुसऱ्या भशेन जावपाचो आवंडो केन्ना जावंक ना? ती पळय काय बरी आहा, म्हाकाय ते भशेन जावंक जाय, जावंक ना अशें केन्ना तुमकां? जाला. पूण देव कितें म्हणटा? कंपॅरिजन इज अ सीन. सोजमता? सो आतां तिणेन जेन्ना तिच्या जिवितान देवाची उतरां, जेजूची उतरां कानार पडलीं, तिचें जिवीत बदललें अशें आमकां पवित्र पुस्तकांच्यान सोजमणी मेवता. पूण जेन्ना म्हज्या कानार जेजूची उतरां पडटा, म्हजें जिवीत बदलोंकूच नासलेलें. कित्याक? इवन शी वॉज इन बॉन्डेज. So when we listen the word of God, that time anointing is not coming on us. Say it again. We are not accepting that word. This is what I'm trying to say. The difference between the Samaritan woman and us is जेन्ना तिच्या कानार देवाचे जेजूची उतरां पडलीं, द फर्स्ट थिंग तिणें निचोव केलो, आयज सावन म्हजें जिवीत हांव बदलतां. निचोव. डिसिजन. समजता? निर्णय. डिसिजन. निर्णय आयज तुजो आनी म्हजो.
जेजू आमकां फोर्सान हो गोलाक धरून हालयना, तुमी हांव सांगता तेंच करूंक जाय, म्हज्या उतरार चलोंक जाय, आमकां देव फोर्स करिना. तेका लागून आमी शेणले आमच्या जिवितान. कित्याक आमी रावता देव येतलो आनी आमकां फोर्सान हालयतलो आनी म्हणटलो हें उतर सारकें हें तुमी मानूंक जाय. तशें केन्ना जावचें ना. समजता? दोनी वस्तू म्हज्या फुड्यान आसतल्यो, बऱ्यो आनी वायट. आतां उतरा प्रमाणे कितें आहा तें इचून काडूंक जाय कोणेन? हांवें ती वस्त येवन म्हज्या जिवितान लागू जावची ना अनलेस एंड अंटील हांव तिका एक्सेप्ट करिना. समजलें? आमी कितलीं वर्सां देवाचें उतर आमच्या कानांनी आयकलें, पूण एक दीस आमी म्हणना आयज सान हांव निचोव घेता, पवित्र आत्म्या उद्देशान, पवित्र आत्म्याच्या सांगातान आनी आदारान आयज सान हांव हे जिविताक पाठ करता. आनी म्हणपाची पासून गरज ना. जेन्ना तूं उतराक फुडो कोत्ता, वायट संवयो तुज्यो ऑटोमॅटिकली पयस जाता. कित्याक वायटाक आनी बऱ्याक सांगाता सोर ना. समजता? सो जेन्ना तिच्या कानार उतर पडलें, देवान जेजून तिका सांगलें. आयज आमी तिच्या जिवितानूच फुडें शिकोया, फुडें या. जेन्ना तिच्या कानार उतर पडलें आनी जेजून तिणें तिच्या जिवितान कितें घडटा पळय तें तिका रागान सांगलें, तिका लॉस केली, तिका खालती उडयली उतरांनी ना. जेजून एकूच उतर म्हणलें, वच आनी तुज्या घोवाक आपय. जेजू नोको आसलो घोव ना म्हणून, पूण जेजूक जाय तिका सोजमणी येयलेली ती तिच्या जिवितान खंय रोंग वयता. जेजून म्हणोंक ना तूं तुजी ओही स्टोरी आहा, तूं ओही जिवीत जियेता, तूं एक पातकान जियेता, तूं हें कोत्ता, तूं तें कोत्ता. जेजून कांय म्हणोंक ना. जेजून एकूच प्रश्न सांगलो, वच आनी तुज्या घोवाक आपय. आतां कोण सोत काडटा तोंडांसान भायर मागीर? बायल सांगता. समजता? जेजू आमकां मोग दाखयता आनी आमकां दिसण्यान येता आमी जिवितान खंय चुकल्या पळय ती. कोणा उद्देशी? जेजूच्या मोगा उद्देशी आमकां सोजमणी येता आमच्या जिवितान आमी खंय चुकल्या. जेजू आमकां चुकी दाखयना. जेजू फकत दाखयता आपणाचो मोग. जेन्ना जेजूचो मोग म्हाका दिश्टी पडोन येता, मोग म्हाका जिवितान म्हज्या अणभवान येता, म्हाका भोगोन येता, तेन्ना म्हाका सोजमणी येता जिवितान हांव खंय चुकलां आनी खंयचो हांवें म्हज्या जिवितान करेक्शन करूंक जाय, करेक्शन बदलावणी करूंक जाय. समजता? जेजूच्या मोगा उद्देशी म्हाका सोजमोन येतलें म्हज्या जिवितान हांवें खंयच्या सुवातीचेर हांव चुकलां आनी खंयच्या सुवातीचेर हांवें आतां म्हजी बदलावणी करूंक जाय. जेजू म्हाका सांगचो ना हें बदल, तें बदल, तें बदल, तें बदल. जेजू फकत दाखयता आपणाचो मोग तुका. समजता? जेजू आमकां हांगासर जज करपाक येवंक ना. जजींग इज आमकां बोटां दाखोवंक येवंक ना. तूं हें केलां, तुवें तें केलां, तूं पातकी, तुजी इतलीं पातकां, तितलीं पातकां. जेजू तसलें कांयच करूंक येवंक ना. जीसस केम ओन्ली टू लव अस. कितें म्हणटा जॉन 3:16 आमकां? कॅन वी गो जॉन 3:16? देव आनी जेजू कुशीन कुशीन ऐकूत. ओके. For God so loved the world. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो that he gave his only begotten son. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपणाच्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो आनी जो कोण ताचेर सोत मानता ताचो नाश जावचो ना. कितें म्हणटा? जो कोण ताचेर सोत मानता. कोणाचेर? जेजूचेर. जो कोण ताचेर सोत मानता ताचो केन्नाच नाश जावचो ना. तुमी सोत मानता? सो नाश जाता ताका भियेतात तुमी? बरी ना म्हणटात, पूण जेन्ना नाशाचो टायम येता तेन्ना सारकी कडकडटात तुमी. हांवूय केन्नाय कडकडो येना जेन्ना डिफिकल्टी येता तेन्ना? ना म्हणटात तुमी जाट करून, पूण जेन्ना तो 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 टायम येता, ती घडी येता जिवितान, तेन्ना आमकां कितें जाता? भियेनात आमी? नास लागीं पावलो दिसती पडटा, आतां सगळें घडटा तें दिसती पडटा. आमी भियेनात मागीर? भिरांत येना आमकां? पूण आमकां उतर कितें आमकां गॅरंटी दिता? देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? वॉट हीज वर्ड्स आर स्पिकींग टू अस, वॉट प्रॉमीस गॉड हॅज गिवन टू अस. That is that God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever, जो कोण, तूं येयना तें जो कोणान?
डू यू कम इन दॅट हू सो एवर? येस. यू डोंट कम इन दॅट हू सो एवर? यू कम ऑर यू डोंट कम? यू डोंट से एनीथिंग. तू कांय उलयना. तू येयना जो कोण? फकत हें कोणाक सांगलां? स्पेशल मनशांक? हां, कोण मागलेली आहा तेंकांच? कितें हेजो अर्थ? हू सो एवर, जो कोण म्हणजे कितें? जो कोण म्हणजे कितें? उलय न्हू. कोण येयना तुका? आमी सांग न्हू म्हाका. जो कोण म्हणजे आमी जोण एक एकली जी कोण सोत मानतात ती. तूं सोत मानता जेजूचेर? बापाचेर सोत मानता? पळय आत्म्यांक सोत मानता? मागीर तूं येयना तातून? जो कोण येता? येता. पूण जेन्ना तुजेर कसलेय संकश्ट येता, त्रास येता, तेन्ना आमी कितें म्हणटा? म्हाका भिरांत दिसोता. दिसोना? दिसना? भिरांत येयल्या केन्ना? येता. तूं म्हाका भियेलें आतां? मागीर तूं म्हाका आन्सर दिना कित्याक? ओके. हिंगा कितें म्हणटा? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपणाच्या एकल्याच पुताक वोंपून दिलो. सारकें? इतलें गमलें? देवान आपणाच्या एकल्याच पुताक दिलो काय घेतलो? ते खुर्सार मोरच्या टायमान म्हणलें नाका यो तूं घरा. ना, खुर्सार मोरोंक नाका, आसूनी तेंकां तोहींत पातकान म्हणलें देवान म्हणलें काकूत केली आमची, मसी दाखयली, मोग दाखयलो, काकूत दाखयली. पूण काकूत एकेन सुबेज कितें दाखयलें? मोग दाखयलो. आनी आमी येयल्या दिसा म्हणटा सायबा म्हजी काकूत कोर, सायबा म्हजी काकूत कोर, सायबा म्हाका बोगोस म्हणना आमी? कितें जालें? म्हणटात न्हू? म्हणना? केन्ना म्हणोंक ना? थोड्यांनी म्हणलां, आमी म्हणना. हांव म्हणटालें पयलें. जाणवाय दी म्हणटा सुरवातेक सान आतां उतराची सोजमणी मेवल्या उपरांत. पूण देवान काकूत केल्या. ना, हांव म्हणना. सी, देवान आमची काकूत केल्या, तेका लागून जेजू संवसारान आयला. डोंट मिसअंडरस्टँड मी. आनी वर म्हणून त्या म्हणजे अजूनही तेंच मागवता? तेची काकूत कोर. ओतम्यांक सुटका दी. पूण आमची ओतम्याची सुटका जाल्यार 2023 वर्सां पयलीं. हां, I understood what you're saying. Oh, Jesus, I love you, Lord. This line can be personalized. God so loved the world. Yeah, for God so loved me that he gave his only begotten Son, who's Jesus, that I believe in him and I should not perish. Yes. कितें जालें? सांग. कितें म्हणटा? जेजूच्या कोश्टांची खबर. कितें? And the whole world. Yes. But ओके. आमी कितें म्हणटा? जेजू तूं कितें समजता? जेजूच्या कोश्टां वरवीं म्हजी काकूट कोर. सारकें? पूण आतां उतर आमकां कितें म्हणटा? जो कोण ताचेर सोत मानता तेजो नाश जावचो ना, पूण फुडें नाश जावचो ना. थिंगा काबार जायना. देवाचें उतर म्हणटा नाश जावचो ना, पूण दे वील हॅव साशणीक जिवीत आहा म्हणटा. कोण पळय जेजूचेर सोत मानता, तूं सोत मानता? वय. सो तुका साशणीक जिवीत मेवलें? सो तुका आनीक त्रास आहा जिवितान? ना. आनी कसली काकूत? त्रास ना जाल्यार कित्याक काकूत? तुज्या पोटाक भूक ना जाल्यार तूं जेवण मागता? आसत जाल्यारूच मागतली न्हू जेवण. भूक ना जाल्यार कित्याक? सो आतां तुका जिवितान कोश्ट ना, त्रास ना, तुजो आत्मो साल्वार जाला, आनी कसली काकूत मागपाची?
समजता सकाळीं सांगला ते भाशेन देवाचे उतराची जेन्ना जाणवाय मेवतली न्हू तें उतर आमकां सुटका दिता स्वतंत्र करता स्वतंत्र म्हणजे कितें सुटका जाली कसल्या तरी आमी म्हणटा न्हू गोंय स्वतंत्र दीस म्हणटा आमी केन्ना तें 19 डिसेंबर रायट कित्याक म्हणटा दुसऱ्या गांवच्या लोकांनी गोंयांक कब्जो करून दवरलेले आनी 19 डिसेंबराच्या दिसाक आमी स्वतंत्र जाली म्हणजे आमची सुटका जाली समजता ते भाशेन आमी सैतानाच्या फासाक आमी बांदून आसलेलीं आदामाच्या उदेशी आज जेजून खुर्सार मरण आमकां वायटांतली पातकांतली आमकां सोडयली आनीक येवन सोडोवचो ना ऑलरेडी आमकां सोडयली आतां हांव जियेतां ओतम्यान सासणीक जिवीत पूण म्हजें शितीत खंय आहा म्हजे कुडीचेर हांव सोत मानता मरण म्हणजे कुडीचें मरण ओतम्याच्या मरणाक लागून आमी कुडीचें मरण भोगतालीं समजता ओतम्याच्या मरणाक लागून कहें आतां आदामान जेन्ना फळ खाल्लें आदाव मेलो देवान कितें म्हणलेलें फळ खाता तेन्ना तूं इतलें तरी आयकोन जाणा आदावांक देवान कितें म्हणलेलें आदावांक हुकूम घातलेलो तूं तें फळ खातलो तेन्ना तूं मरतलो पूण आदाव मेलो म्हणजे देवान फटी मारली मागीर कितें जालें आं पथकाक मेलो समजूंक ना वय पूण तो कुडीन मेलो ना कुडीन मेलो केन्ना टायम लागलो कुडीन पासून मरण आयलें कित्याक ओतम्याच्या मरणाक लागून समजता सो आयज आमी कुडीन पासून मरता कित्याक आमच्या ओतम्याच्या मरणाक लागून पूण आतां बरी गजाल कितें गूड न्यूज आमकां कितें की जेजून आमकां पातकांतली सोडोवन नितीवन केल्या आमच्या ओतम्यान आतां आमी ओतम्यान आनीक मरचिनान कित्याक ओतमो पुनर्जीवन जाला ओतमो पुनर्जीवन जाला तुमकां समजता आमचो ओतमो पुनर्जीवन जाला फकत आमची मोनाची नवसरणी जायत रावपाक जाय कित्या उद्देशी उतरा उद्देशी आतां उतर म्हणटा ओतम्यान नेय जिवीत जाला आदांव कसो ओतम्यान मेलोलो तेच भाशेन ओके गो रोमन्स 5:19 ओके कोंकणीनूय या आमी ऐका आतां रोमकाराचो 5वो विस्वर 19 वोळ ओके रोमन्स 5:19 एकलो मनीस देवाचे आज्ञाक खालतो रावलो ना कितें म्हणटा एकलो मनीस देवाच्या आज्ञांक खालतो रावलो ना कोण तो मनीस आदाम समजलें एकलो मनीस देवाचे आज्ञाक खालतो रावलो ना देखून सगलीं मनशां पातकी जालीं सगलीं मनशां पातकी जालीं आमी आहलीं तीं मनशां वय कोणाक लागून आमी पातकी जालीं आमी पातक कोत्ता म्हणून पातकी आमी आदावांक लागून आमी पातकी जालीं कित्याक ताणें देवाच्या आज्ञांक खालतो रावलो ना देवाची आज्ञा ताणें मोडली देवान एक आज्ञा घातलेली ती ताणें मोडली आज्ञा मोडल्या उपरांत कितें जाता आज्ञा मोडल्या उपरांत कितें जाता फारीकपण आहा वो ना बरें एक मनीस गाडी चलयता आनी तो फास्ट वयता स्पीड लिमीट क्रॉस करता ताका फायन पडटली बरें 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 स्पिडीचें सोडून घाल स्पिडीचें थोड्यांक मायंड सजमोचें ना ओके हेल्मेट घालूंक जाय गाडी चलयतना घालपाक जाय घालपाक नाका आनी घालना जाल्यार मागीर आमकां आरटीओ सोडटा
कितें दिता तालांव. तालांव हा आज्ञा मोडटल्याक तालांव हा आहा दिता तो तालांव काय आसूं रे चल रे म्हणटा. तालांव आहात कित्याक कायदोच येयला. सगल्यांक खबर आहा तालांव आहा म्हणून. सगलीं जाणां जाणा ताका लागून सगलीं हेल्मेट घालतात न्हू. घालतात खरें घालतात. कित्याक तालांव कोण दितलो बेश्टो. हेल्मेट घायलेलें बरें काय तालांव दिलेलो बरो पयशे दिलेले. हेल्मेट घातल्यार पयशे वयता काय घालिना जाल्यार वयता. तालांव केन्ना पडटा कायदो मोडीत जाल्यार तालांव. सारकें देवाच्या उतराक सेम कायदो. कायदो मोडीत जाल्यार फारीकपण आहा. समजता कायदो मोडीत जाल्यार आयकता आमी कायदो कित्याक लागून तुका सांगता आमी काकूत मागोंक जायी काय जेजूक आमी आर्गां दिवंक जाय. तुवें आमची काकूत केल्याय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. आतां आमी काकूत मागोंक जाय काय काकूत केल्या म्हूण आर्गां दिवंक जाय. सो हेज्या फुडें आमी आतां जेजू तुका आर्गां दिता तुज्या मोगा पासत म्हणटली काय जेजू म्हजी काकूत कर म्हणटली आमी. ओके हांगा कितें म्हणटा पळय देवाचें उतर आयकात कित्याक हांव म्हजें कांय सांगना उतरान पळयात. एकलो मनीस देवाचे आज्ञांक खालतो रावलो ना देखून सगलीं मनशां पातकी जाली. आमी पासून पातो कित्याक कोत्ता कित्याक त्या एकल्या मनशान देवाची आज्ञा पाळूंक ना. आतां जे भाशेन हेल्मेट घालिना जाल्यार मनशाक तालांव आहा तेच भाशेन देवाची आज्ञा पाळिना तेंकांय तालांव आहा. समजता. आनी पातकाचें तालांव कितें मरण. समजता. ह्या पातकाक लागून आमी आमच्या जिवितान अणभवता आनी भोगता हें मरण. पयलें जालें ओतम्याचें मरण आनी स्लोली जाता आमच्या कुडीचें मरण. आमकां दिसता कितें जी कूड मोडटा तेंच मरण. ना 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 पयलें मरण जालां ओतम्याचें आनी ओतम्याच्या मरणाक लागून आमी भोगता कुडीचें मरण. जें रोखडेंच जायना तें मागीर स्लो जाता. पूण कितें ओतम्याच्या मरणाक लागून आमचें कुडीचें मरण जाता. समजता. आमकां कितें दिसता ओतम्याची आमकां जाणवाय कांयच गमना कित्याक आमकां ओतम्या बद्दल कोण कांय सांगोंक शकना. ओतम्याची खबर म्हाका केन्ना सजमोन येता जेन्ना हांव उतर वाचतां तेन्नाच म्हाका हें उतर सांगता की मनीस जावन आसा एक ओतमो. समजता. आमकां फकत कूड दिसती पडटा. आरशान फुडल्यान वयतात आमी ही कूड दिसता आमचें हेंच सोत. समजता. आमी वयता आरशा फुडल्यान सारकें नोडटात मेकअप हें तें सगलें कोत्ता कित्याक आमकां दिसता की ही कूड आहा तेंच सोत. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे सोत जावन आसा आमी एक ओतमो. आमी एक ओतमो. ओतम्यान आमी मेलेली ते एकल्या मनशाक लागून जो जावन आसा आदांव. आयज तेका लागून मनीस अणभवता भोगता आपणाच्या जिवितान ओतम्याचें मरण आनी ओतम्याच्या मरणाक लागून कुडीचें मरण. पूण आतां फुडें पळयात. एकलो मनीस देवाच्या आज्ञाक खालतो रावलो ना देखून सगलीं मनशां पातकी जालीं. तशेंच एकलो मनीस देवाचे खुशेक खालतो रावून कोण तो दुसरो मनीस कोण. आतां हिंगा दोन मनीस आहा. पयल्या मनशाक लागून देवाच्या आज्ञांक तो खालतो रावलो ना देखून सगलीं मनशां पातकी जालीं. समजता. पयल्या मनशाक लागून उतर मोडला म्हणून सगलीं मनशां पातकी जालीं. आनी आतां हो दुसरो मनीस आहा पळय तशेंच एकलो मनीस देवाचे खुशेक खालतो रावलो. कोण तो देवाच्या खुशेक खालतो रावलो. जेजू रावपाचो आहा हेज्या फुडें आनी येतलो पुतून रावोंक खालतो गा आमकां देख शिकोवन दाखोवन गेलो तो. ओके. सो तशेंच एकलो मनीस देवाचे खुशेक खालतो रावून सगलीं मनशां देवाक मानवलेली जालीं. हिंगा जातोली बरयला बट वी आर आमी सगलीं मानवलेली जालीं जी कोण सोत मानता. हें सगल्यांक फावना सोत. जी कोण पळय सोत मानता तेंकांच हें फावो. समजता. कित्याक ही वस्त जावन आसा दिसना ती वस्त. भावार्थ दिसता आमकां. वी कॅन सी फेथ. इफ वी कॅन सी फेथ देन इट इज नॉट फेथ.
सारकें. सो आतां जेजू मेलो हें सगलें आमकां दिसती पडटा. तुमी आहली जेजू मेला तेन्ना? कोण कोण आहली तुमी? 2023 वर्सां पयलीं आहली कोण? आहली तुमी कोण? म्हणजे जेजू ना? हा, आमी भावार्थान स्वत मानता. आमी म्हणटा न्हू भावार्थान स्वत मानता. कित्याक हो भावार्थ लायता आमी? वय हांव स्वत मानता म्हणून ना आमी केन्ना भावार्थान स्वत मानतात म्हणटा आमी. कित्याक भावार्थान? बाय फेथ आय बिलीव म्हणटा आमी. कित्याक लागून भावार्थान? कित्याक आमकां तें दिसती पडना. आमकां तें दिसती पडना. देवान आमची काकूत केली आनी काकुतेकीन सुबेज आमचो मोग केलो. समजता? काकुतेकीन सुबेज आमचो मोग केलो. संवसार आमकां काकुतीचो अर्थ जायते भशेन समजमायतलो. पूण म्हाका उतरां प्रमाणे तर काकुतीचो अर्थ खबर ना जाल्यार म्हज्यान तें आपणावन घेवं येता. आतां हांव येवन तुका कितेंय सांगता आनी स्क्रिप्चर दाखयना, देवाचें उतर वाचून दाखयना, तुज्यान स्वत मानी येता? ना. मागीर संवसार आमकां जी जाणवाय दिता ती कित्याक आमी घेवन बसता? ती घेवन आमी कित्याक चलता जिवितान आमच्या? दिसता. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? आमी दिसता तेजेर स्वत मानपाचें वो दिसना तेजेर? मागीर आमी दिसता तें घेवन कित्याक चलता? वी डोंट नो द वर्ड. बट दीस इज ना हाय टायम टू नो द वर्ड. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तुका तर देवाच्या उतराची जाणवाय ना. आमचो नाश जातलो. जावचो ना? इतलीं वर्सां जाल्या. हेज्या फुडें करपाचो हा नाश आमकां? ना. हेच्या फुडें नाश जावपाचो दिवपाचो हा आमच्या जिवितान? सैतान आपणाच्यो जायत्यो फोटी घेवन आमच्या जिवितान येतलो. जायत्यो बुलोवण्यो आमकां दाखयतलो. पूण म्हजेर थोल्लेलें हा. जे भशेन समारितनान कितें केलें? उतर तिका मेवलें. सारकें? उतर तिका मेवलें. लोकांचे लोजयेक लागून ती दनपारच्या टायमार वयताली. सारकें? सो आपणाक आनी कोणाचें हें नाका. कित्याक सकाळीं फुडें वत येवचे पयलीं जायत्यो वयता आसतल्यो बायलो उदकाक न्हू. आनी तेन्ना मागीर कितें हिका नाकारता, हेज्यो खबरो करता, तें आयकोंक कोणाक बरें दिसतलें? कित्याक ती जाणा आपणाच्या जिवितान कितें घडटा तें. पूण तिका घोटाय नाहली कसलेच वस्तूची की ह्या पातकाक पाठ करपाक. समजता? ती आशेलेली म्हणजे कोण तरी जिवितान येवन म्हणजे तिका हाव टू से मोगाक आशेलेली. तेका लागून ते 1 2 3 4 5. पूण ती जे मोगाक आशेताली तो मोग तिका सासणीक मोग जाय आसलेलो. तो मोग तिका कोणेन दिलो? आपणावन जेजून दिलो. आतां तो मोग मेवल्या उपरांत ती आनी पुतून गेली संवसारी मोग सोदपाक? ना. सो आमकां जेन्ना एक पाटी देवाच्या उतराची वळख मेळ्ळ्या उपरांत आमकां आनीक दुसरें जायें ना. आतां हें डिसिजन कोणें घेवंक जाय? हो निर्णय कोणें घेवचो पडलो? आतां तुमच्या जिविताक म्हज्या निर्णय घेवं येता. तुमी सदांच हिंगा येवंक जाय. सदांच म्हाका सगलीं पळोवंक जाय. एटेंडन्स हांव घेतलें. म्हज्यान म्हणूं येता? ना. कोण तरी हिंगा फोर्सान आयला? ना. कित्याक आयल्यान? देवाच्या मोगाक. गेले पाटी तुमकां कितें तरी तुमी तुमच्या जिवितान अणभवलां. सो दॅट आय सी दॅट ओल्ड फेसीस हू हॅड कम लास्ट टायम. दॅट इज द लव ऑफ गॉड. आनी इट इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय डिसिजन. आमकां दिसता ओके हें कळ्ळें तुमकां? सो एकल्या मनशाक लागून आमी सगलीं पातकी जालेलीं आनी दुसऱ्या आदामाक लागून जो जावन आसा जेजू, द सेकंड एडम, जेजू जावन आसा आमकां जिवितान आमकां सुटका दिल्या आनी आमकां नवें जिवीत दिलां. कसलें जिवीत? कुडीचें काय ओतम्याचें? ओतम्याचें. सो ओतम्यान आतां हांव नेवें जालां. सो म्हज्या नव्या ओतम्याचें जेवण कितें? देवाचें उतर. सो दिसांतल्यान हांव म्हज्या कुडीक कितलें जेवण दितां आनी दिसांतल्यान हांव म्हज्या ओतम्यांक कितलें जेवण दितां? कितलें दिताय तूं ओतम्यांक जेवण दिसांतल्यान? कितलें दिता? दिता? ओतम्यांक जेवण दिता? तूं कांयच सांगना म्हाका. कितलें जेवण दिता तूं दिसांतल्यान ओतम्यांक? ओतम्याचें जेवण हें देवाचें उतर. सो आमी दिसांतल्यान कितलें जेवण ओतम्यांक दिता? 2 पाटी ओतम्यांक तूं जेवण दिताय आनी कुडीक तुजे कितले पाटी दिताय तूं? कूड घेवन वयतलोय तूं? आं? ओतमा वयतलो पूण ओतम्यांक कितलें जेवण दिता हांव? एक टायम. यू थिंक दॅट इज इनफ? हां. सो कितलें दिवंक जाय? कितलें दिवंक जाय आमी ओतम्यांक जेवण? कुडीक कितले पाटी दितात आमी?
सारकें सांग 2 तुका फकत देनपार रात जेवण मागीर तुका आनी सकाळची च्या बादी ना 2 पाटी जाल्यार एका चायेक ना सांजची सकाळचो ब्रेकफास्ट ना फकत ताका लंच आनी डिनर दिवपाचें क्या 2 पाटी म्हणला न्हू कुडीक तेणेन हां उदक बिदक ना मोदें पिवप मेन वॉटर सो सगळे कुडीचे आमी A to Z जाणा उदक गरजेचें आनी कितें साकर गरजेची जायत्यो वस्तू हें गरजेचें तें गरजेचें कुडीचें फूल आमकां इन्फॉर्मेशन आहा ओतम्याचें कितें जी कूड मातयेक वयतली जे कुडीचो नाश जातलो जी कूड वयतली आमच्या फोंडान वयतली त्या कुडीक आमी कितें दिवंक जाय कितें दिवंक नाका कितें बरें कितें नाका बरें कोणेन सांगलें वो डायट कोणेन सांगलो तो डायट कोणेन सांगलें तें बरें न्हू कोणें सांगलें हें बरें न्हू वो सगलो रिपोर्ट आमच्या मनान पेनान पेपरान आमी बरोवन आमच्या रुमांनी पासून स्टीक करूंक रेडी आहा जाल्यार ओतम्यांक कितलें जेवण दिता आमी जेन्ना म्हाका गमलें एक मनीस हांव जावन आसा एक ओतमो ह्या ओतम्यांक कितलें जेवण दिता हांव दिसांतल्यान सोजमता मनीस मॅन इज अ स्पिरीट आमच्या ओतम्यांक जेवण जावन आसा हें देवाचें उतर हें उतर ना जाल्यार ओतमो म्हाजो गोठायेन बरो ना जाल्यार ह्या ओतम्यांक कितलें गोठायेन भरता हांव दिसभर कोणेन कितें सांगलें अमकें दुयेंस आहा तेका हें बरें न्हू तेका तें बरें न्हू सगलें लिस्ट करून रेडी आहा आमी कूड सांबाळता ही कूड सासणांक टोकता तसली कूड कूड सासणांक रावंक येयल्या पूण तिजें सगलें इन्फॉर्मेशन म्हाका A to Z खबर आहा पूण ओतम्याचें म्हाका खबर ना जो ओतमो म्हजो सासणांक तोकता तसलो एवरलास्टींग जॉन 3:16 एवरलास्टींग लायफ आहा म्हज्या जिविताक म्हज्या ओतम्यांक तेजें जेवण कितें आहा तें म्हाका गमना जाल्यार कितें अर्थ म्हाज्या जिविताचो आमकां दिसता हो संवसार म्हणजे निमाणो आमकां दिसता कितें हो संवसार निमाणो तेच्या मागीर कांय ना सोजमता कितें सांगता सोजमता हां म्हज्या ओतम्याचें जेवण जावन आसा देवाचें उतर दिसांतल्यान हांव कितलें म्हज्या ओतम्यांक भरून काडटा उतरान देवाच्या कितले पाटी देवाच्या उतराचेर म्हाजो नियाळ आसता सोजमता तुमकां कितें म्हणटा जो कोण ताजेर सोत मानता ताचो नाश जावचो ना पूण तांकां सासणीक जिवीत आहा कोण सोत मानता आतां हांव तर म्हणटा हांव सोत मानता जाल्यार म्हज्या ओतम्यांक सासणीक जिवीत आहा सोत मानता जेजूचें जाल्यार सासणीक जिवीत आहा वो ना आहा न्हू सासणीक जिवीत आहा जाल्यार हांव कितलें भरून काडटा म्हज्या जिविताक कितलें म्हज्या ओतम्यांक हांव जेवण दितां खाण दितां कितलें दितां हांव हें म्हजेर थरलेलें आहा सोजमता सॅमॅरिटन आतां आमी सकाळ दनपारां शिकल्या सॅमॅरिटनाच्या जिवितान फकत उतरां कितलीं उतरां उलयलो जेजू आख्खो बायबल बरोवन उलयलो कितलीं उतरां उलयलो 5-6 वरां उलयलो कोणेक मे बी 10-15 मिनटां उलयलो कितें केलें तिणेन जिवीत कशें बदललें आमी म्हणटा जिवीत बदललें कशें बदललें जिवीत आनी कितें केलें ओके कितें केलें लास्ट आं हें जालें तें जालें सगळें जालें आपणाचे कुडीची तान सोडली तिणेन कित्याक गेलेली ती वयर बांयचेर कोणाक तान लागलेली कुडीक लागलेली सारकें तें कितें येलोलें कोसो मडको खूंय आहा थीत उडयलो सो कुडीचें चिंतलें उदकाची तान लागल्या कुडीची म्हणून ती गेलेली उदक काडूंक दनपारच्या टायमार वतान कित्याक लोकांचे लॉजीक लागून सारकें पूण जेन्ना देवाचें उतर मेवलें कुडीचे मनान चिंतलें तिणें आनीक कुडीची येवजण केली ओके लेट्स गो देर जॉन 4 हें वाचलां न्हू तुमी ओके कॉन्करीन वाचता ओके ओके आय रीड फ्रॉम वर्स 7 सातवे वळींसान वाचता समारियाची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली जेजून तिका म्हणलें म्हाका इल्लें पियोंक दिशी प्रश्न केलो
डायरेक्ट तिचे सगळें वयर काडलें कितें कितें आहा जिवितान तें काडलें. पूण जेजू कित्याक गेलोलो? खरेंच ताका ताण लागलेली ओ जेजू तिका साल्वार करूंक गेलोलो? हां, जेजू बेश्टोच साल्वार करूंक वयता कोणाकूय? कोण खरेंच रावता म्हज्या जिवितान, कोण तरी येवचो आनी म्हजें जिवीत बदलचें. आमकां कशें गमता? ती ताका इचारता सोडवणदार येवचो आहा म्हणून आपूण जाणा. म्हणचें कितें? तिका आस आहली सोडवणदाराची. सो तिच्या काळजान जी पळय आस आहली सोडवणदार येतलो तेन्ना सोडवण जातलें म्हूण तिका खबर आहलेली. म्हणचें कितें? तिच्या काळजान सान तिका आस आहली सोडवणदार येवपाचो आहा आनी तेन्ना आमची सोडवण जातली. तेन्ना जेजू जाणा तिच्या काळजान कितें चलता तें. आज जेजू नकळो तुमच्या काळजांनी कितें चलता तें? ज्या मनशाक काळजान सान देवाच्या उतराचो तर आवंडो आहा, जेजू त्या मनशाक केन्नाच सोडिना. पूण आमी संवसाराक पाठ करूंक जाय आनी उतराक फुडो करूंक जाय, निचोव करूंक जाय. उरलेले सगले तो सांबाळून घेतलो. आपणाचे बोलायेन आपणाच्या घोटायेन तुका भरता. समजता? जेन्ना ती गेली जेजू म्हणटा म्हाका इल्लें पिवंक दिशी. जेजू ताणेलेलो. जेजू जावन आसा जिवे उदक. कोणाक ताण लागल्या ती म्हजेशी येया म्हणटा. म्हणचें कितें? आमकां ताण लागलें जाल्यार आमी जेजूक पिवंक जाय. जेजूक ताण आहा जावंक शकता? तो पूण कितें म्हणटा पळय, म्हाका इल्लें पिवंक दिशी. ताचे शीस जेवणाक कितें घेवंक म्हूण नगरांत गेले. सामार्याचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव सामार्यकारान तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेव लोक आनी सामार्यकार लोक एकामेकाची आयदनां वापरिनात. जेजून तिका परतिपाळ केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका इल्लें पिवंक दिशी अशें तुका म्हणटा तो कोण? तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूं ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. कोण आमकां जिवें उदक दिता? जेजू. जेजू हांगा कितें म्हणटा? हांव जावन आसा जिवें उदक. पूण त्या टायमार तिका सजमना. कित्याक? ती आपणाच्या मनान चलता. फिजिकली आहली, ती फ्लॅशान आहली. सजमता? बायलेन ताका म्हणलें, सायबा उदक काडूंक तुजे लागीं शिडी काय आयदन ना. सजमता? आनी बांय खोल आसा तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आतां ती कितें चिंता? तुज्या हातीनूय कांय ना, तुजेशीन कितेंच ना. तूं खंयचें उदीक काडटलो आनी दितलो आनी खंयचें जिवें उदक तूं उलयता? सगळीं घुसपणी जाता न्हू. हातीन कांय ना, कांय तेजेशीन आयतन ना, मडको ना, कांय ना. आमचे पुर्वजां जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली पूण तिचें उदक पियेलो. आपूण तिचें उदक पियेलो. तशेंच ताची भुरगीं बायलां आनी ताचें हिंड. जेजून तिका म्हणलें, हें उदक पियेता तांकां सगल्यांक परतून ताण लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेतीत तांकां कदींच ताण लागची ना. हांव तांकां दीन त्या उदकाची तांचे भितर एक जोर जातली आनी ती तांकां सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक ताण लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजून तिका म्हणलें, वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये. बायलेन जाप दिली, म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हणलें, म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें. कित्याक तुका 5 आसले आनी तुजे सांगाता आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय. हें तुवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें. आतां जेजू तिजे कडेन 5-6 वरां बसून उलयलो. सदां काल वचोन इल्लें इल्लें सांगतालो. कितें तरी तो हें जाल्लें वो एकेच पाटी आयलो आनी एकेच पाटी तिणेन उतर स्विकारलें आनी कितें म्हणलें, सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें. वळखली ती जेजूक? वय. आमच्या जिवितान आमी कितले पाटी जेजूची खबर आयकल्या, पूण आमी वळखता जेजूक? वळखली आमी जेजूक? वळखली? कितले पाटी नाकारलो, कितले पाटी आतां न्हू मागीर. पूण सामारिटान कितें केलें? हे बायलेन सामारिटन बायल आहली तिणेन कितें केलें? आयज हिची खबर पवित्र पुस्तकान बरयलेली आहा आनी आमी हेंच उतर न्हू, जायते शिकता ह्या उतरा उदेशी. ही शिकवण जायते भासांनी आमी
वापरूंक जाता जायते भाशेनी पवित्र आत्म्याचे शिकवणेन उजार करूं येता भावार्थाचे उद्देशी उजार करूं येता एका उतरान तिणें आपणाचें जिवीत बदललें त्या उद्देशी करूं येता सकाळीं भयणीन आमकां आनीक दुसरे भाशेन सोजमणी दिल्या तिणें दुसरेन कंटिन्यू केल्या सिस्टरीन तिणें दुसरे भाशेन आमकां सोजमणी दिल्या सो ह्या बायबलान आमकां जें पळय स्टोरीज बरयलेल्यो आहा ज्यो घडण्यो बरयलेल्यो आहा ह्यो घडण्यो आमी एक पाटी वाचल्यो आनी एकूच सोजमणी घेतली म्हणून आमकां पुरो ना आमी तर बोगोर बोगोर सेम वाचता जाल्यार आमकां दर एक पावटी पळयतात मो आमकां आनीक आनी आनीक आनी आनीक आनी आमकां जाणवायेन बोधता पूण आमी केन्ना एक कितें आयकलें पुरो हे तें टिचींग न्हू आयकलां काल हांवें पूण उगडास कितें आहा आयज कितें आयकलां तें कांय ना कितले पाटी आमी टिचिंगा पासून चेंज केलें एक आयकलें तें आयकलां काल आतां दुसरें तें आयकलें तिसरें चवथें पांचवें आमी चालूच चेंज करीत आहा पूण आतां तर हांव नियाळ कोत्तां फर्स्ट टिचिंगान हांवें कितें आयकलेलें म्हाका कांय उगडास ना आसता ना तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा भावार्थ वाडटा देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आनी आयकोन आनी आयकोन तेका स्टॉप ना देवाचें उतर आयकोपाक आमकां स्टॉप ना घोडेक आमकां दिसतलें आयज सकाळीं रेतीर आयकलां एक टिचींग आयकलां आख्ख्या दिसाक पुरो पूण पुरो ना जेन्ना हांव तर तें पुरो म्हणटा हांव दुस्मानाच्या ताळ्याक कान दितां कित्याक तो दुस्मान सगळ्यान व्हडलो दुस्मान जावन आसा म्हाजें मन म्हजी चिंतनां म्हजें मन म्हजो सगळ्यान व्हडलो दुस्मान म्हजें मन पूण सगळ्या टायमार हांव सैतानाक बोट दाखयतां सैतानान ही चिंतनां हाडली सैतानान ती चिंतनां हाडली सगळे सैतानाचेर घालता सैतान येयलो इतलो शक्तिवन जाणा तूं तो सैतान सारको पावरफूल आयकोंक ना केन्ना सारको पावरफूल देवाकीन सैतान पावरफूल कितें केलां जेजून सैतानाक नास केला हारयला नास केला म्हणजे हारयला काबार जावंक ना तो फकत तेका हारयला सेटन इज अ डिफिटेड वन ही इज अ लूजर He has no power over you. The power is in your mouth. The power is the word of God. When you use that word of God, Satan has no authority over you. He cannot harm you. But the moment you give your ears to his lies, then he can do things for you. Suzmata? Satan एक हाल्लोलो आत्मो. He is a loser. तेच्यान येवन म्हाका हांवें डायरेक्ट गोडोरूंक जायना तो येतलो बऱ्यो फोटी घेवन फोटी कसल्यो आयज तुका बरें थोकलाय तूं आयज नाका उतर आयकोंक आतां तूं न्हीद फोटी घेवन येता आतां तुका कितें दिसता थोकला तर खरें दिसभर चल न्हिदोया म्हणजे कितें तुवें मानून घेतली तेजी फोट आयज तकली बरी फोडटा सारकी ओके उबें रावंक जायना उतर वाजूंक जायना कामूय जायना समजलें अशें जाता आतां म्हणटा कितें म्हजें मन म्हाका कितें म्हणटा आतां तुजी तकली फोटा वचो आनी न्हिदे म्हणचें कितें आनी हांव न्हिदतां म्हणचें हांवें सैतानाचें उतर मानून घेतलें सो आतां कितें करपाचें ह्या परिस्थितीन कोणाक प्रश्न ना हो तुमी विचारात तुमी कांय विचारिनात आतां दर एक कोश्ट जिवितान चलता तकली फोडटा जावं कितें तरी तुका दूख आहा पिडा आहा जिवितान आनी तुका दुस्मान म्हणटा कितें वचोन न्हिदे रेस्ट कर नाका आयकोंक उतर नाका वचोंक रेतिराक कितले पाटी अशें जालां की हांव सगळी तयारी करता रेतिराक वचपाची आनी वयता त्या दिसा कितें तरी जाता आनी हांव वचोंक पावना मागीर हांव कितें म्हणटा ना तें प्रॉब्लम जालें म्हणून हांव रावलें पूण तें प्रॉब्लम कितें तें प्रॉब्लम कितें त्या प्रॉब्लमाक लागून तर हांव देवाचें उतर आयकोपाक फाटीं सोदता म्हणजे सैतानाच्या बुलोवण्यांक हांवें कान दिलो समजता आतां तुका तर आतां एक दूख आहा कुडीन तुज्या आनी तुका आतां उठोंक जायना आनी आतां तुका तुजें मन कितें म्हणटा कूड तुजी उलोवंक लागता दूख आहा तुका वचोन न्हीद म्हणटा आनी हांव वचोन न्हिदतां म्हणजे हांवें सैतानाच्या उतराक बुलोवण्यांक जावं फोटयेक कान दिलो ह्या परिस्थितीन तूं कितें करतली वचोन न्हिदतली आं ना तें बरें आहा पूण कितें करतली ना म्हणलें जाल्यार दुसरें कितें आसतलें न्हू करपाक हय
आयकता सो मागीर कांय जायना तूं कितें करतली आयकलें तुवें तूं कितें करतली आतां बरें सांगता कितें करपाचें तें जेन्ना दूख जाता तकली फोडटा कितें त्रास जाता आनी आतां तुका कूड म्हणटा वचोन न्हिदे तुज्यान जायना तेन्ना तुवें कितें म्हणूंक जाय जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालीं हें तोंड उक्तें करूंक जाय आनी देवाचें उतर उलोवंक जाय उलयतली प्रेज गॉड हांव सांगता म्हणून न्हू उतर सांगता आमी कन्फेस करूंक जाय वी हॅव टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय सैतान म्हणटलो तुका हें हांग उपना तें हांग उपना हेजी एलर्जी आहा तेजी एलर्जी आहा ह्यो सगल्यो सैतानाच्यो फोटी देवान सगलें रोचलां पळय हावपाचें आमकां हावंक रोचलां एकूच सांगलेलें हायनाका तें पासून हाल्लेलें आनी आतां आमी सारकी शिटूक कोणेन सांगलां तें हाल्ल्यार बरें न्हू तितून आनी कितें जाता कोणें सांगलां तें पिवप बरें न्हू तितून आनी कितें जाता पूण देवान जें कितें पळय रोचलां आमी तें सगलें हावची गरज आनी हांव तर दुयेंसाक भियोन तर तें फाटीं दवरता म्हणजे हांव आजुनूय सैतानाच्या चोपक्यान फसोना कित्याक आमकां देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालीं जातेली आमी कशी म्हणटा दोतोरान सांगलां 8 दीस हे कंटिन्यू मेडिसीन घेवंक जाय मागीर तूं बरें जातलो सो हांव कितें चिंत्तां 4 दीस घेतले म्हाज्यान बंद करूं येता ना कित्याक म्हाका कितें इन्फॉर्मेशन दिलां 8 दीस घेवंक जाय तेन्ना तूं बरें जातलें सारकें सो 8 दीस जाय जाल्यारूच म्हज्यान म्हणूं येता की हांव बरें जालें 2 दिसांनी म्हज्यान म्हणूं येता हांव बरें जालें टॅबलेटींचेर ना कित्याक म्हाका कितें न्यूज दिला 8 दीस घे मागीर तूं बरें जालें सारकें एकूच दीस घेता आनी हांव म्हणटा हांव जालें बरें ना ही जाली संवसाराची खबर पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे देवान सांगलां तुजें फिजिकल बॉडी तुका कितेंय सांगोनी कितलीय दूख जावनी पूण देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालीं जातेली हेच्या फुडें ना जेजून म्हटलां म्हज्या गायांनी गाये केन्ना पडलेले जेजूच्या आंगार काल पोर 8 दीस पयलीं केन्ना पडलेले माय 4 वर्सां कितले ना जेजूच्या आंगार गाये केन्ना पडलेले 2000 वर्सां पयलीं कितले वर्सां चलता आतां सद्याक पूण जेजूक कुर्सार मारलेलो केन्ना 2000 वर्सां पयलीं समजता सो खुर्सार मारला तेन्नाच गाये पडलेले न्हू सो आतां देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जालीं जातेली केन्ना जाली 2000 वर्सां पयलीं तूं जल्मलेली 2000 वर्सां पयलीं ना ना न्हू पूण आयज जें आमी हें उतर वाचता हांव सोत मानता भावार्थान की आतां तर म्हाज्या जिवितान कितें दुयेंस आहा कोश्ट आहा त्रास आहा जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली तुका गाये पासून तर हांगा दिसती पडटा हांवें म्हणोंक जाय जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली आतां कोणें म्हणटलो पेकोवणी जावंकूच ना कित्याक म्हणूंक हांव जाली फोटी मारूं तुमी म्हणटा न्हू देवाचें उतर सांगता फोट मारप ना देवान आमकां फोट मार सांगल्या ना तो म्हाका आतां दूख तो तशीच आहा कशें म्हणून हांव पेकोवणी जाली फोट न्हय सांगोनात न्हू भावार्थाक लागून आनी कित्याक हे पवित्र पुस्तकान बरयलेले हा देवाचें उतर सासनाच्या सासनांक सोत लेट मॅन बी अ लायर बट लेट गॉड बी ट्रू ऑलवेज समजता आमी म्हणटा देवाचें उतर जावन आसा सोत
आतां आमी जेन्ना भायर वयता आनी केन्नाय म्हणटा कोणाकूय आतां जर कोणी पिडेंत आहा कोणी दुयेंसान आहा आनी तांकां देवाच्या उतराची जाणवाय ना आनी जेन्ना आमी तांच्या जिवितान भितर सोदता आनी तांकां म्हणटा तूं आयज सान म्हूण जेजूच्या गायनी बरी जाली ते म्हणटा कितें बरी जाली दुयेंस तो येता म्हणनान म्हणटा फोटी मारता म्हणना आमी म्हणटेली कित्याक तांकां देवाच्या उतराची जाणवाय ना सोजमोणी ना सो ही सोजमोणी तांकां दिवपाचें काम कोणाचें जेजू येतलो देवान तांकां सोजमोवपाक ना जे भाशेन आमकां कोणें सोजमयलां तें देवाचें उतर आयज तेच भाशेन म्हजोय कायदो दुसऱ्याक देवाचें उतर सोजमोवपाचो पूण हांव तर तें उतर म्हज्या जिवितान लागू करून घेयना हांव तें उतर त्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितान हांव तर जियेना दुसऱ्यांक कितें शिकयतलें हांव जाता शिकोवंक हांव ABCD नोको आनी दुसऱ्यांक ABCD शिकोवंक जाता शिकोवंक हांव म्हज्या जिवितान म्हणना ए जाल्या उपरांत B येता म्हणून दुसऱ्यांक म्हज्यान शिको येता ना हांवें म्हज्या जिवितान पयलीं तीं उतरां आपणावंक जाय लागू करून घेवंक जाय आनी त्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत हांवें चलोवंक जाय जेन्ना हांव चलयतां म्हज्या जिवितान हांव बदलावणें पळयतां म्हज्या जिवितान हांव पळयतां हें उतर काम कोत्ता these words the promises of God is working in my life it's manifesting in my life when I see this manifestation in my life तेन्नाच म्हज्यान वचून तें दुसऱ्यांक सांगोंक जाता कित्याक आनी कोणाचें आयकोन आनी कोणाचें उदाहरणां घेवन म्हज्यान शिकोवंक जायना कित्याक हांव नोको पूण हे जिवितान तर म्हज्या घडलां म्हज्यान दुसऱ्याक सांगूंक जाता दुसरो तें उलयतना म्हज्यान सेम उलोवंक जायना हांवें अणभवूंक जाय तें देवाचें उतर म्हज्या जिवितान तें घडणें घडोवन येवंक जाय त्या उतरा प्रमाणे सोजमता थँक्यू जीस सो देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आपणाच्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो आमकां मोग करूंक जाता आमकां जाता जायना ब्रदर ना म्हणटा पयलो जायना आसलेलो जाता आमकां मोग करूंक सारकें सांगात आनी एक पाटी जाता मोग करूंक जाता कोण कोण जाता म्हणटा म्हाका मातशें सांगात मोग करूंक जाता सगल्यांचो सगल्यांचो मोग करूंक जाता एकलोच हॉनस्ट आहा हिंगासोर सोत उलयता एकलो मनीस आहा हिंगा बसोन सोत उलयता ताणें सारकें हॉनस्टीन सांगलें जायना सगल्यांचो करपाक तें म्हणोंक जाता तुज्यान आमी करूंक जाय मोग सगल्यांचो देवाच्या उतरा प्रमाणे पूण जाता म्हणचें कितें हांव पासून डायरेक्ट सांगूंक शकना सगल्यांचो जाता आय हॅव टू थिंक ऑन दॅट इज इट पॉसिबल टू लव एवरीबडी कोणें आमकां दुखयलेलीं आसता तांकां मोग करूंक जाता आमकां कोणें आमचें नांव बिड्यार केलां तेंचो मोग करूंक जाता आमकां म्हाका जाय ते भशेन वस्तू घडना म्हज्या जिवितान तेन्ना मोग करूंक जाता म्हाका हां त्या टायमार जाता मोग करूंक पूण कोणाचो धीर आदार जाय आमकां देवाचो देवाच्या उतराचो पवित्र आत्म्याचो आमकां सगल्यांचो मोग करूंक जाता जायना दुसऱ्याक कितेंय दितलें जाल्यार पयले सुवातेर आपणा कडेन ती वस्त आसपाक जाय सारकें आतां दुसऱ्याक मोग तर दिवपाक जाय पयले सुवातेर हांवें तो मोग अणभवूंक जाय कितें म्हणटा देवाचें उतर देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आपणाच्या एकल्याच पुताक दिलो आतां मोग करूंक जाता म्हणून खूब सोंपें पूण एक द नेचर ऑफ लव इज टू गीव मोगाचो स्वभाव जावन आसा दिवंक जाता आमकां दिवंक जाता तुमी पळयलां कितलीं जाणां प्रॉपर्टींक लागून झगडटात एग्जाम्पल घेवया झगडनान कोण केन्ना आयकोन तरी जाणां प्रॉपर्टीक लागून केस्तां जातात मार फार पासून जाता हांवें पळयलां फॅमिली झगडटात प्रॉपर्टींक लागून म्हजो इतलो शेअर तुजो तितलो शेअर दितात एकामेकाक घे म्हणून दिना आनी एकामेकाचो मोग करूंक जाता त्या सिट्युएशनान
मागीर आमी कोहे म्हणटा मोग करूंक जाता 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 आतां दर आमचे जागो आहा आनी आमचो नेबर येता आनी एक 1/2 मिटरान सपोज आमच्या भितर सोरोन कंपाऊंड बांदता दिता आमी कित्याक दिना देवान दिला पुताक आपणाच्या देवान आपणाच्या पुताक कॅन वी गो जॉन 3:16 देवान आपणाच्या पुताक दिला कित्याक दिला कित्याक दिला कित्याक दिला कित्याक देवान मनशा कुळाचो मोग केला हे मनशा कुळ आहा ते देवाची रोचना आमी देवान रोचलेली रोचना आमी जी शेणलेली पातकाक सापडलेली सारकें आयज देवाचें उतर म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आपणाच्या एकल्याच पुताक वोंपून दिलो आतां म्हजो शेजारी 1/2 मिटर 1 मिटर म्हज्या प्रॉपर्टीन भितर सोदता कळ्ळें भितर सोदता म्हज्यान दिवंक जाता तो कुडको गोडीक तो कुडको हांव उजार पासून करिना आमची फाटली सायड फुडली सायड खंयचीय सायड उजार पासून जायना बरी आनी तांकां गरज आहा कित्याक तांकां उणें पडटा म्हज्यान दिवंक जाता पेपर हाडटलीं केस्तांव कोत्तेलीं कित्याक भितर कितें ना उदारपण ना देव तर एका पातकी मनशाक लागून आपणाच्या पुताक बऱ्या मनशांक दिला जेजूक आमी तर सगलीं बरीं आसलेलीं जेजून मरोंक जाय आसलेलें खुर्सार हांव म्हणना तुमी आतां कोण दियात म्हणून एक सिट्युएशन दिता हांव म्हणना तुमी दियात कित्याक सिट्युएशन पळोवंक जाय पळय तो तुमकां आमकां गायड करता कसलेय परिस्थितीन एक टायमान आमच्या जिवितान अशी परिस्थिती येवंक जाता सी आय एम नॉट सेयींग दॅट यू हॅव टू गीव ऑर यू शूड नॉट गीव आय एम नॉट सेयींग बोथ द थिंग्स आय एम गिवींग एन एग्जाम्पल इन दीस सिट्युएशन अंडरस्टँडींग डोंट मिसअंडरस्टँड मी हांव म्हणना तुमी दियात हांव म्हणना तुमी दिनाकात हांव घेता एक उदाहरण समजता तुमकां समजलें एक घेता एग्जाम्पल देवान तर एका पातकी मनशाक लागून पातकी सोयंबाक लागून तर आपणाच्या पुताक वोंपून दिलो तें बी कितें करपाक एन्जॉय करपाक खुशालकायेचें जिवीत जिवपाक संवसारान ओ खुर्सार मरपाक हां मरणाच्या पातकाचें फारीकपण कितें मरण सो ते मरणाचें पातकाचें फारीकपण दिवपाक जें जावन आसलें मरण तेका लागून देवान म्हणटा मोग केलो की एकल्याच पुताक वोंपून दिलो तोय बी कित्याक दिलो पातकाचें फारीकपण दिवपाक समजता तुमकां पातकाचें फारीकपण दिवपाक देवान दिलें हांवें कितले फाटी दिलें मोगाक लागून हांवें फकत घेतलां तूं म्हाजो इतलो मोग कोत्ताय जाल्यार तुवें म्हाका हें हाडून दिवंक जाय तूं म्हाजो तितलो मोग कोत्ताय जाल्यार तुवें म्हाका हो अमको गिफ्ट दिवंक जायो आमी मोगान घेता घेयनान केन्ना म्हणोंक ना आसतलें आमच्या घोवाक आमी तूं म्हाजो इतलो मोग कोत्ता जाल्यार म्हाका आपणाक अमकें तें जाय म्हाका तें चड लायक तूं हाडून दी म्हणोंक ना आमी केन्ना आमी जेन्ना मोग म्हणजे आमी कितें सोजमता दी तूं दी म्हाका तेन्ना हांव सोत मानता तूं म्हजो मोग कोत्ताय पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा सारकें न्हू देवाचें उतर कितें देवान मोग केलो आनी दिलें मोग म्हणजे कितें दिवप आनी आमी कितें सोजमले आनी आमी कितें कोत्ता चाल आमची मोग म्हणजे दियात घेवप दियात म्हाका मोग आहा जाल्यार म्हणना केन्ना चिंतूंक ना तुवें प्रेज गॉड तुका केन्ना होप जावंकूच नासलो कोण दितलो म्हणून हांवें सुरवातेक चिंतलें कित्याक म्हाका एक तरी होप आहा न्हू दितलो म्हणून सो हांवें होप धरूंक जाता तुका होपूच नासतलो आशात कोण दितलो म्हणून तुवें तें धरूंक ना आतां तुज्या जिवितांत तर तुका कोणूय होप आसलेलो तूं चिंचोन आसलेलो दिवंक जाय मागीर हांव सजमता मोग कोत्ता म्हणून आसलो होप जाल्यार चिंतपाचो न्हू बिकॉज यू डीड नॉट हॅव होप मे बी यू नेवर थॉट अबाउट इट बट सम पीपल वेन दे हॅव होप दे मायट बी थिंकींग अबाउट इट यू गिव मी एंड देन आय विल बिलीव दॅट यू लव मी सारकें सो ना 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 आमी शिकता न्हू सॉरी फॉर वॉट यू डोंट हॅव टू बी सॉरी वी आर लर्निंग एवरीबडी इज लर्निंग सी वेन दे आर लाफिंग वाय they might have said you give me something for the husbands
and then husband did not get it and they said, okay, that means you don't love me. तेंच्यांनी तो चिंतला आसतलें न्ही, हांवूय चिंतालें पयलें. दी पयलें, मागीर स्वत मानता मोग आहा. सारकें आमी चिंतालीं न्हू पयलीं तो हें. दिता जाल्यार मोग आहा, दिना जाल्यार मोग ना. दिल्या उपरांत गोमान येतलें. ब्रदर इज लुकींग दिस सायड. Really? Who is she? Ah! Praise God. सोचमले आं कितें म्हणटा? ओके. सो आतां इतलीं वर्सां संवसाराचे जाणवायेन जिवीत चलयलें. कितें म्हणून? जेन्ना कोण दिता तेन्ना मोग आहा. सारकें? आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे मोग सोजमोया. मोग म्हणजे दिवप. मोग म्हणजे यू आर रेडी टू गिव. एंड हाऊ डू वी लर्न दॅट? थ्रू फादर्स लव. वी लर्न दीस थ्रू गॉड्स लव. आमी देवाच्या उदाहरणान आमी शिकता मोग म्हणजे दिवप. इतलीं वर्सां आमी सोजमतालीं मोग म्हणजे फकत घेवप. आतां खंयचें सारकें? उतरा प्रमाणे चलया काय संवसाराचे जाणवाये प्रमाणे चलया? उतरा प्रमाणे. आयज सान तुमी दिवपी जातल्यात? ना, मातशें चिंतोंक जाय. आनीक शिकवण जाय मातशी. एके शिकवणेन बरें जायना. आनी एक शिकवण मातशी बरी पडोंक जाय, मागीर आमी दिवपी जाता. आतां सद्याक नाका, आमकां मातशें आनीक जाय न्हू. म्हणून आमी मोग म्हणजे दिवप. आयज तुमच्या काळजान, तुमच्या मनान, तुमच्या गिन्यानान आयज पवित्र आत्मो तुमच्या कडेन उलयता. हांव हिंगासो देवाचें उतर शिकयता खरें, पूण पवित्र आत्मो तुमच्या एक एकल्याच्या काळजान एक उजवाड घेवन आयला. तुमकां दाखयता सोत. तुमकां दाखयता सोत. समजता? आयज स्वता उद्देशी आमची सुटका जाता. समजता? इतलीं वर्सां आमी काडलीं फकत घेवन. आयज आमी जावया मोगाक लागून दिवपी. देवान म्हणलां आपूण जे भशेन जियेता, यू शूड बी द इमिटेटर्स ऑफ गॉड. इमिटेटर्स म्हणजे एक भुरगें कशें आपल्या माय पायक इमिटेट करता. धाकटुलें भुरगें जेन्ना वाडटा घरान, आमच्या घरान आमी पळयता कशें चलता तें. धाकटुलें भुरगें तें जेन्ना डॅडीक पळयता, डॅडी भशेन करता. मामीक पळयता, मामी भशेन करता. ते भशेन आमी जावंक जाय देवाचे इमिटेटर्स. देवान कितें केलां, देव कसो जियेला, देव कशे भशेन उलयला, देवाची जाणवाय कशे भशेन आहा, देवाचो सिस्टम कितें म्हणटा सिस्टम? ना, कायदो न्हू. सिस्टम देवाची कशी एक वेज आसता पळय, कशी एक तोरा आसता देवाची, ते भशेन आमी थँक्यू ते भशेन आमी त्या प्रमाणे आमच्या जिवितान चलोंक जाय. आमी कोणाची भुरगीं सगलीं? देवाची. आतां आमची भुरगीं कशी माय पाय भशेन इमिटेट करता, सेम आमी करूंक जाय आमच्या सर्वेस्पराक इमिटेट. आमच्या जेजूक इमिटेट करूंक जाय. जें जेजून कितें केलां, जी देख आनी गिन्यान आमकां जेजू शिकोवन गेला, त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. ओके, गो एफिशियन्स 1:5 5:1 5:1 हय, गो AMP. Therefore, become imitators of God, meaning copy Him and follow His examples. Copy Him, तेका इमिटेट करात, तेका कॉपी करात. आमी म्हणना कॉपी म्हणजे कितें? सेम करप न्हू. आतां कोणी कोणाक कॉपी करता तेन्ना गोमोन येना. आतां एक मनीस आहा आनी एक मनीस एके भाशेन जियेता.
आतां त्या मनशाक तो दुसरो मनीस कॉपी करता आमकां दिसती पडना कॉपी करता म्हणून आमी म्हणना आं तो तेज्या भशेन कॉपी करता. कॉपी म्हणजे कितें दुसऱ्या भशेन सेम करप. समजलें तुमकां आमी म्हणना आं तो तेजी स्टायली मारता सेम कॉपी तेज्यो स्टायली. आमी म्हणना विजिबल आसता दिसना इफ समबडी इज कॉपींग समबडी इट इज विजिबल ऑर नो. विजिबल ऑर नो दिसण्यान येना कोण कोणाक कॉपी करता जाल्यार म्हणूंक शकना कोणी आं ही तेजी कॉपी हे ते तो मनीस करता सेम तेज्या भशेन कॉपी. कॉपी म्हणजे कितें सेम करप. कॉपी हिम टू हूम टू गॉड. देवाक आमी कॉपी करूंक जाय. आतां देवान कितें केलां आपले पोरजेचो संवसाराचो मोग केलो आपणाच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. देव आमकां कितें शिकयता मोगाक लागून दिवपाक शिकयता काय घेवपाकूच सगलें आमकां शिकयता. आमकां कितें दिवंक जाय तें देवान आमकां सगलें दिलेलें हां. आमी जावंक जाय देवाच्या मोगा पासत एक दिवपी. मोगाक लागून एक आमी जावंक जाय दिवपी. आनी कितें दिवंक जाय मोग दिवंक जाय आमी दुसऱ्याक. दिवंक जावो नाका ते कोणें रागार केलें जाल्यार आमी रागार जावंक जाय तांचेर न्हू. आमी रागार जावंक जाय ना. कॉपी हिम अँड फॉलो हीज एग्जाम्पल एज वेल बिलावड चिल्ड्रन इमिटेट एज वेल बिलावड चिल्ड्रन इमिटेट देयर फादर्स. भुरगीं जेन्ना आपल्या बापायक जशी कॉपी करता ते भशेन आमी कॉपी करूंक जाय आमच्या देवाक. कोतात आमी आमी जाता रागार. देव रागार जाला कितें म्हणलां गॉड सो लव्ड. गॉड सो लव्ड. देवान मोग केलो आनी दिलें. आयसान कितें शिकतले आमी कितें करतले जिवितान आमच्या सादेपणी. कोणाच्यान म्हणूंक जायना म्हाका वाचूंक येना म्हाका बरोवंक येना म्हाका सजमोना. कान तरी आहा आयकोंक तरी येता. देवान आयकोपाचें आमकां दिलां. जें आयकता तें घोट दवरपाचें आनी त्या प्रमाणे जिवपाचें. कानूय हा मोनूय हा ओतमोय हा कुडूय हा पूण हांव निचो घेयना. ना म्हणून कांय ना सगलें हा सगलें दिलेलें हा. मन लागना कित्याक म्हाका जाय संवसारान मजा करूंक न्हू. आय वॉन्ट टू एन्जॉय दीस वर्ल्ड न्हू. ताका लागून म्हजें मन लागलेलें हा संवसाराचेर. मन देवाच्या उतराचेर लागना म्हणचें मनान कितें तरी दुसरें हा. समजता एका ग्लासान तर आतां कितें तरी हा. दर एक सॉफ्ट ड्रिंक हा तुज्यान उदक घालपाक जाता. कितें जातलें उदक घालून तातून ओ पयलें तें सॉफ्ट ड्रिंक भायर सरोंक जाय. समजता मन लागना कित्याक मन लागलेलें हा दुसऱ्या गजालींचेर. मनान कितें दुसरें चलता. समजता पूण आमी चिंतया नाका की मनान हा तें पयलें काडया आनी मागीर देवाचें उतर घालया. नाका तें हा तें थीत आसूं न्ही चालू करया उतर घालूंक. जितलें तूं उतर घालूंक चालू करतलें मनान कितें पळय नाका जालेलें सगलें फ्लश आवट जातलें. समजता कित्याक आमच्या वस्तूंकी तर आमकां जातालें सगलें करपाक की हांव पयलें क्लीन जातलीं आनी मागीर देवाचें उतर स्विकार करतलीं. जेजूक येवपाक गरज नासलेली. कित्याक गरज आसलेली जेजूक येवपाक. आमी ओस्कोत आहा तें करपाक. आमकां सगलें बऱ्यो करुण्यो करपाक आमकां जायना. आमी ओस्कोत आहा म्हणून जेजू आयलो. समजता देवान संवसाराचो कित्याक मोग केलो कित्याक देवाक खबर आसली आमच्या वस्तूंकी आमकां हें झुजपाक आमचेशीन जायना. कित्याक आमी आमचो जो अधिकार देवान दिलोलो तो काडून दिलो कोणाच्या हातीन सैतानाच्या हातीन. आमी आमच्या जिविताचो अधिकार जो देवान आमकां जो अधिकार दिलोलो आमी दिलो तो सैतानाच्या हातीन. आनी आतां आमकां सैतानाच्या हातींतल्यान तो घेवंक पोतो जायना कित्याक आमी पातकी सोयंपाची जालेली. आनी कित्याक म्हजेशीन कांय म्हज्या वस्तूंकी करपाक जायना म्हणून जेजून येवन जो पळय अधिकार सैतानाच्या हातीन आसलेलो तो पुतून घेवन आमकां दिला. आनी आयज आमकां तो अधिकार दिला पूण म्हाका खबर ना दिला म्हणून. म्हणून हांव आजुनूय चिंत्ता हांव पातकी. आमी आनीक पातकी उरोंक ना. जी कोण जेजूक सोत मानता तांचे पातक जेजून खुर्सार खिळायला. आतां एक पाटी जेजून पातक खुर्सार खिळायला तें पुतून येयलें तुज्या जिवितान येवंक जाता. एक पाटी खिळायलेलें पुतून येवंक जाता ना. जाल्यार हांव कित्याक म्हणटा हांव पातकी. जेजू म्हणटा तुजें पातक खुर्सार
खिळायले. आता खुर्सार खिळायलेले तर पातोक जर ऑलरेडी खुर्सार खिळायला आनी आपणाचे नितीवनपणाचें जिवीत आमकां दिलां आनी हांव आयजूय म्हणटा हांव पातकी, हें सारकें? म्हणजे हांव जेजून जें म्हाका कितें केलां तें सोजमोकूच ना. सोजमता? मानूंक ना म्हणजे सोजमोणी ना. आतां सोजमोणी मेवली, उतर मेवली आनी हांव तर मानिना, कोणाच्यान कितें करूंक जाता? ना. आतां उतर म्हणटा आमी आनीक पातकी उरोंक ना. जेजून म्हजें पातक, हांव एका वद्दान म्हणटा जेजून म्हज्या पातकां पासत आयलो आनी म्हजी पातकां खुर्सार खिळायली. मातशे वक्तान कितें घडलें हांव म्हणटा हांव पातकी हांव कितें उचात्ता हांव? जिवीत मरण खंय आहा? म्हजे जिबेर आहा. जेन्ना हांव म्हणटा हांव पातकी, सैतान जेजूक म्हणटा पळय तुवें जे मनशाचे पातक खुर्सार खिळायला तो आजुनूय आपणाक उडास कोत्ता म्हणटा. पातकांचो दोनी कोण? सैतान. सो जेन्ना हांव म्हणटा हांव पातकी, हांव कोणाक वयर उबारता? सैतानाक. उबारतली तुमी आनीक आयज सान वयर सैतानाक? कितें म्हणटली? हांव जावन आसा जेजू क्रिस्त, आय एम द रायचसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस. हांव जेजून म्हाका हांव जावन आसा नितीवंत जेजू क्रिस्ता वरवीं. हांव जावन आसा नितीवंत जेजू क्रिस्ता वरवीं. हांवें हें म्हणोंक जाय कित्याक हें सोत देवान म्हाका नितीवनपणाचें जिवीत दिलां जेजू वरवीं. कशें दिलां? पातकी सोयम काडला, पातक खुर्सार खिळायला. समजता? सो आनी म्हज्यान म्हणूं येता हांव पातकी? म्हणूं येता? म्हणून जाल्यार हांव कोणाक लोचेक घालता, कोणाक खाला उडयता, कोणाक सोकला उडयता? जेन्ना हांव म्हणटा हांव पातकी, हांव कोणाक खाला उडयता? जेजूच्या मरणाचें म्हाका कांयच इट डजंट मॅटर टू मी देन. म्हाका कांय फरक पडना जेजू खुर्सार मेला तेजो. जरी तर आयज हांव म्हणटा हांव पातकी जाल्यार म्हाका फरक पडना जेजून कितें केलां तें खुर्सार. कितें टायमपास करूंक आयलोलो जेजू? काय म्हाका पातकी सैमांतल्यान सोडूंक आयलोलो जेजू? सोडूंक आयलोलो. एका वद्दान हांव म्हणटा जेजू म्हजो सोडवणदार, जेजू म्हजो सोडवणदार, जेजून म्हाका पातकांतल्यान सोडयला. दुसऱ्या वद्दान हांव म्हणटा मातशें कितें घडलें म्हजे कडेन हांव पातकी. आतां कन्फ्युजन जालां आसतलें पूण पातक तरी जाता न्हू, घडटा न्हू. जावंक ना तुमकां तें कन्फ्युजन? कोणूच विचारिना? जावंक ना हें कोणूच कांय विचारिना? हें कन्फ्युजन जावंक ना पूण पातक तरी घडटात न्हू. घडटा न्हू. म्हणचें कितें पातकांतल्यान सोडोंक ना? वय म्हणजे आमी पोत्तून पातकी जाली तर. आतां तूं म्हाका कन्फ्युजन हाडटा. बरें, पातकांतली सोडयल्या पातक तरी घडटा म्हणजे हांव तरी पातकी उरला आनीक. मे बी पातकांतलें सोडयलां तरी म्हजेशीन पातक घडटा म्हणजे हांव आजुनूय पातकी. करेक्ट? रायट ऑर रॉंग? करेक्ट? आनी तें म्हणटा म्हणून आमी बोगोर बोगोर पडटा. कितें म्हणून? आमी पातकी न्हू म्हणून पातक घडटात. आमी मनशां न्हू म्हणून पातक घडटा. मनशाची जात मनीस पातक वचना कोण कोतलो? Why I know this? Because I said those things. Because of the worldly knowledge. Not according to the word of God. Jesus has forgiven me from my sins once and for all. Yes. Sorry? Not to believe in the word of God. Not to believe in Jesus is a sin. And Holy Spirit came to convict me of that sin, which is called unbelief. Holy Spirit came to convict me of three things. Unbelief, about my righteousness, and about the judgment. So that is the different teaching. That will go now more 2 hours. So these days we'll learn about that. Yeah.
एवरीथींग इज देर बट इट्स अ डिफरंट कशे भाशेन म्हणया सगळें हा पळय पुस्तकांत बरयलेलें होली स्पिरीट कित्याक लागून आयलो पवित्र आत्म्याचें काम कितें पवित्र आत्मा आमकां कितें शिकयता कितें उगडासा काडटा तें जावन आसा एके भाशेची शिकवण सद्याक आतां आमी कितें म्हणटा जेजून म्हाका पातकांतलें सोडयलां Jesus has forgiven me from my sin once and for all. म्हणजे सासणांक म्हाका पातकांतलें सोडयलां आतां देवाचें उतर म्हणटा म्हाका पातकांतलें सोडयलां पूण जेन्ना हांव पातक कोत्ता तेन्ना हांव म्हणटा हांव पातकी हें म्हणप सारकें वो सारकें न्हू बिफोर यू सेड आमी सिनर्स नाव वॉट हॅपन ओके हां कोणाक ते आयकतले टिचींग पत्ते तेका लागून आमी आयकत रावंक जाय बाबार्थ वाडटलो कसो उतर आयकोन आनी आयकोन आतां नवसरणी जाल्या नवें जिवीत मेवलां खंयसर नवें जिवीत खंय जालां म्हजें ना खंयसर जालां नवें जिवीत जालां खंयसर मनीस कहो मेलोलो पयलो पातकान कितें मेलें कूड मेली हां आतां आत्मो नेवो जाला जावंक ना आत्मो नेवो जालो कोणा उद्देशी जेजू उद्देशी आत्मो नेवो जाला पूण म्हजें मन म्हजी कूड आजुनूय जावपाची आहा पूण आत्मो नेवो जाला देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हज्यान दीस आनी रात हांवें म्हज्या मनाची नवसरणी करीत रावंक जाय आत्म्यांक आतां कांयच करपाची गरज ना कित्याक आत्मो इज डन आत्मो इज 100% इज बिकम न्यू आत्म्यान तूं पुनर्जिवंत जाला आतां उतरा प्रमाणे हांवें म्हज्या मनाची नवसरणी करीत रावंक जाय आतां उतरा प्रमाणे तर मनाची नवसरणी करिना हें मन म्हाका म्हणटा तूं आजुनूय पातकी हां आतां तुवें कितें करचें पडलें मनाची नवसरणी कशी करतलो ओके शिकता आमी नो प्रॉब्लेम आमी शिकता नो प्रॉब्लेम पळय देवाचें उतर म्हणटा म्हजे परिचयचो नाश जाला कित्याक तांकां देवाच्या उतराची जाणवाय ना क्लियर हें नाश कित्याक जाता उतराची जाणवाय ना तूं बूक पेन सायडीक दवरलें तूं बरोवंक जाय न्हू मागीर तूं म्हणटलो उगड आसूं ना घरा पावन मागीर तूं बरोवंक जाय बरयतात आमी कित्याक मागीर घरा गेल्या उपरांत उगड आसना तेन्ना झट करून बूक ओपन करता आमी वाचता समजता ओके सो आतां देवाच्या उतराची आमकां जाणवाय ना म्हणून मनशाचो नाश जाला आतां देवाचे उतराची जाणवाय म्हाका मेवली की हांव म्हज्या आत्म्यान नेवें जाला पूण म्हज्या मनाची नवसरणी म्हज्यान उतरा प्रमाणे करीत रावंक जाय समजता जितलें हांव देवाचें उतर वाचतलें तितलें देवाचें उतर म्हाका उगडासाक हाडटा आनी म्हाका जाणवाय दिता की हांव आतां आनीक पातकी उरोंक ना जेन्ना तुका उतर म्हणटा तूं पातकी न्हू तूं आनीक पातक करूंक वयता वसोंक जाता ना मागीर म्हज्यान म्हणूं येता कूड न्हू पातकान पडटलीत न्हू मनशां न्हू हें म्हणोंक जाता जितलें तूं उतरान रिगोन रावतलें तितलें उतर तुका पावर दिता तुका घोटाय दिता तुका खात्री दिता तूं पातकी न्हू जेन्ना तुका गमलें तूं पातकी न्हू तूं पोत्यान पातक करूंक वयता ना समजता आर्गां जेजूक थँक्यू जीसस कितें प्रश्न आहा फाल्यां आमी कंटिन्यू करया हे कित्याक जेन्ना जो मेरेन आमकां देवाचें उतरूच सजमोचें ना हांव सदांच म्हणटलें कितें आमी पातकीत न्हू मनशां पातकीत न्हू मनशां अहीत न्हू मनीस पातक करिना कोण करतली हें मन आमचें आमकां ह्या जाणवायेचेर चलयता पूण म्हजें मन हांवें कित्या उद्देशी चलोवंक जाय देवाचें उतरां हे तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे सारकें बाय हार्ट जाला सारकें पूण कितें तें देवाचें उतर
वाचूंक जाय आनी ते लागू करून घेवंक जाय, आपणावन घेवंक जाय. उतर म्हणटा तूं आनीक पातकी उरोंक ना, पूण ही जाणवाय तूं गाटीक मारून सारकें मनान गोड धरून आहा आनी तूं नियाळ कोत्ता हांव आनीक पातकी उरोंक ना जाल्यार आय विल नॉट एंड अप इनटू डुईंग सीन. नो. Soul and body. Yes. Okay, we'll go there. There are days, no? We'll go there. Yes, yes, yes. सजमले तुमकां? इतलें पासून सजमले? मनशां पातकी उरल्या आनीक? ना. सो देवाचें उतर आमकां सदांच उगडासाक दिता, आमी आनीक पातकी उरोंक ना, पूण तें करपाक आमकां दीस आनी रात उतर वाचूंक जाय. देवान सांगलां म्हज्या उतराचेर दीस आनी रात नियाळ करात. सजमले? सांग. होय. कितें वाचता तो? तुवें वाचून कॉमेंट्स केलें? कळना. ओके, ओके. एक एक कडे कळना. तूं जेन्ना वाचूंक वयताय तर कशें तुजो सिस्टम आहा वाचपाचो? तूं वयता बायबल घेता आनी तूं वाचता. सारकें? हो सिस्टम सारको आहा? तूं जेन्ना वाचूंक वयताय तुज्या गिन्यानान वाचता. सारकें? तुका जें तुजें मायंड आहा तूं उजार करता तूं वाचूंक वयता. म्हजो सिस्टम हांव सांगो, हांव जेन्ना बायबल हातीन घेता हांव पळयता आत्म्यांक पयलो उलो मारता. कित्याक देवान सांगलां तो तुमचो शाराती, तो तुमकां शिकयतलो. समजलें? तो शाराती तो तुमकां शिकयतलो. पवित्र आत्म्याचो सांगात नासतना तर हांव कितेंच वाचूंक वयता म्हाका कांयच सजमपाचें ना. आय वील रीड इट एज अ स्टोरी बूक. तशें जाता. सो आयज सान तूं कहो वाचतलो सिस्टम चेंज कर. तुका सिक्रेट सांगलें हांवें. तूं कितें म्हूण जेजूक उलो मार, पळयत आत्म्यांक उलो मार आनी जेजूक सांग म्हाका तुजें उतर जाणा जावंक जाय. म्हाका तुज्या लागीं अदीक आनी अदीक सरपाक जाय. जेजू तूं म्हज्या पासत मेला, म्हाका तुजी जाणवाय जाय. म्हाका तुज्या आय वॉन्ट टू कम मोर क्लोजर टू यू. म्हाका आनीक तुजें सांगाता संबोन जोडपाक जाय. हें उतर म्हाका तुजें शिकोवंक जाय. पळयत आत्म्या तूं म्हाका शिकयता म्हूण हांव स्वत मानता. ह्या वेळार तूं म्हज्या सांगाता राव आनी म्हज्या तोंडांतल्यान तूं वाच आनी तूं म्हाका सजमय. आनी हें उलो कर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन म्हूण आनी वाचूंक वच. तूं तर डायरेक्ट बूक काडटा डायरेक्ट वाचूंक वयता म्हणजे आमी आमच्या जाणवायेन वयता. आमची जाणवाय चलना देवाच्या उतरा प्रमाणे. जेन्ना हांवें देवाच्या उतराक तर म्हजी जाणवाय तर लावपाक उजार केलें कांयच झिरो अंडरस्टँडींग. कांयच समजचें ना. इट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरीट हू टीचीज अस एवरीथींग. आय कॅनॉट बी लायक समबडी. वॉट एवर यू आर इट इज यू बाय द पावर ऑफ गॉड. आमी दुसऱ्या भशेन जावंक शकना. तूं कितें आहा तें देव आनी तूं. दुसऱ्या भशेन आमकां जावपाची चिंतना पासून केन्ना येवची न्हू. समजता? आर्गां जेजूक. आनी प्रश्न आहा? कितें आहा? आयच्या दिसाक बंद करुया? फाल्यां 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 क्वेश्चन कोत्तलो? आर्गां जेजूक. खुश से नो टुमोरो. ओके ओके ओके. हांव स्वत मानता त्या क्वेश्चनाचो आन्सर तुका आयज रातीक पळयत आत्मा दितलो म्हणून मागता जेजूच्या नांवान. आमेन. आर्गां जेजूक. ओके. दोळे बंद करुया. आर्गां जेजूक. आर्गां बाबा तुका दिनवासता, तुका वाखाणटा ह्याचे शिकवणे पासत. जायते तुवें आमच्या काळजाचे दोळे उक्ते केल्याय म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. जायते घुसपणेन आमी फसलेलीं. जायती संवसाराचें गिन्यान संवसाराची जाणवाय आमकां आसलेली. आयज तुजे जाणवायेन ती सगली संवसारीक जाणवाय तुवें आमच्या मनांतल्यान काळजांतल्यान भायर घातल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. आर्गां तुका जेजू. पळयत आत्म्या तुका दिनवासता. तूं नासलोय जाल्यार तुज्या बगर आमकां हें कांयच शिकोवंक जायना आनी कांयच सजमपाक जायना म्हूण आमी जाणा पळयत आत्म्या. ताका लागून तुजी गरज आमकां सदांच आहा आमच्या जिवितान. कित्याक तूंच आमकां शिकयता आनी सजमयता. आर्गां आनी वाखाणी तुका दिता. आर्गां तुका बाबा. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen.